Don Bosco Society in association with the Directorate of the Agriculture. खरीप सीझन म्हणजे लावपाच्या सीझनाच्या भात लागवडीच्या सीझनाच्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमात हांव तुमच्या मदीं आसा. खास करून फादर जॉर्ज हांणी म्हाका इन्व्हिटेशन दिलें आनी इन्व्हिटेशन दिता आसतनाच सांगलें की तुजो येतलो न्ही काय म्हणून. हांवें म्हणलें म्हाका येवपाक खूब आवडटलें. कदाचित हांव पयलो मुख्यमंत्री आसतलो जो भात लागवडीच्या सीझना खातीर शेतान आयला आसतलो, ताणें ड्रोन चलयला आसतलो, जाका मशिनाचेर बसून ते प्लांटिंग मशीन चलयला आसतलें. हांव म्हाका भाग्यवान समजता. आमच्या आयच्या खासा सुवाळ्याक म्हणजे आतांच तुमी भाशण ऐकलें आमच्या राज्याचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर डॉक्टर विनय. त्याच बरोबर आमच्या मदीं आसात आमचे फादर क्लीव टेलिस, आमचे ICRचे डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीण कुमार. त्याचबरोबर सगळ्या जाणांनी फादर जॉर्जाची स्तुती केली की आमी जाका म्हणटा की फ्रॉम द चर्च टू फील्ड तेंच्यांनी गेली 10 वर्सां कंटिन्युअस काम केलां. तांच्याय खातीर मातशें नेटान सगळ्यांनी ताळयो वाजयच्यो. तांच्यांनी फक्त काम करूंक ना तर तेंच्यांनी आपल्या सारकेच आनीक जवळपास कितलेशेच भुरगे तयार केले की तांच्यांनी बी अशा पद्दतीचे मॅकनायज्ड फार्मिंगात येवचें. त्या सगळ्या भुरग्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आनी म्हाका खूब आवडलें द 3 इंजिनियर्स जेंच्यांनी गोंयचो शेतकार हो ग्रूप सोडून एग्रोटेक हे आमकां दाखोवन दिलें की इट इज पॉसिबल की आमी जस्ट आतां पर्यंत सगळे टेक्नॉलॉजी जी आसा ही इनोव्हेशन टेक्नॉलॉजी रिसर्च हे फक्त IT आनी बाकीच्या सेक्टरांतूच उलयताले, पण गोंयांत सुद्दां म्हणजे टेक्नॉलॉजीचो यूज करून शेत रोवपी शेतकार आमचे कडेन आसात आनी ताचो खूब बरो उपयोग आमी सगळे जाण करूं शकता. त्या खातीर फादर जॉर्ज हाजें हांव सगळ्यांत पयल्यान खूब खूब अभिनंदन करता. म्हणजे फ्रॉम 40,000 पासून ते 400 हेक्टर पर्यंत म्हणजे 40,000 पासून ते 40 लाखापर्यंत. जस्ट इमॅजिन करात 40,000 सुरू केल्लें शेत आज 40 लाखापर्यंत, पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत. म्हाका दिसना की इतक्या बऱ्या पद्दतीन गायडन्स करपा खातीर कोण स्वताहून भोंवतलो असो. म्हणून म्हटल्यार फादर जॉर्ज हाचो हांव खूब खूब अभिनंदन करता, मना पासून अभिनंदन करता. सरकार एग्रीकल्चर सेक्टरात कितें करता हें हांवें सांगपाची गरज ना. फादर जॉर्ज हांच्यानी आपल्या 4 लायनींनी क्लियर कट सांगलां. फॉर लास्ट 10 years म्हणजे वॉट एवर द सपोर्ट फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा तो तांकां मेळटा की कोण हाज्या पयलीं केन्नाच मेळूंक नाशिल्लो. हांव खरोखरूच आय एम व्हेरी मच थँकफूल फॉर यू की सारको उपयोग कितें करप आनी कशा पद्दतीन करप तो तेंच्यांनी घेतला. आनी ताकाच लागून हांव खरोखर म्हणजे मना पासून तांच्या आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान हांव खूब खूब अभिनंदनूय करता. आयच्या कार्यक्रमाक खरो म्हणजे रेजिनाल्ड येवपा आशिल्लो, पण रेजिनाल्ड आउट ऑफ कंट्री आसा म्हणून तो ह्या कार्यक्रमाक येवंक पावूंक ना. 10 वर्सांचे एफर्ट्स आमकां दिसून आयल्या आनी म्हाका खात्री आसा की फुडल्या 10 वर्सांच्या भितर म्हणजे आतां जर 40 लाख जाली आसत म्हणजे 400 हेक्टर जाली आसत जाल्यार ती 4,000 हेक्टरांत कन्वर्ट जावपाक जाय मॅकनायज. हो होप्स दवरून काम करूया. इट इज नॉट 10 years. तर म्हाका तर दिसता की इट इज आफ्टर एवरी इयर म्हणजे ती जवळपास डबल जावपाक जाय. म्हणजे नेक्स्ट इयर ती आनीक डबल जावपाची गरज आसा. 400 हेक्टराच्या उपरांत ती 800 हेक्टर जावपाक जाय. आनी फादराच्या बरोबर जी टीम आसा ती टीम जर पळयत जाल्यार इट इज पॉसिबल आसा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजींचे स्वप्न आसा की आत्मनिर्भर भारत जावचो. आमी म्हटलां की स्वयंपूर्ण गोंय जावचें. स्वयंपूर्ण म्हणजे सेल्फ रिलायंट. आनी स्वयंपूर्ण जेन्ना हांव फाटल्या इतल्याशाच तेंपाक उलयत आयलां हांव कित्याचेर उलयतां? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशीकल्चर, डेरी कल्चर, फ्लोरिकल्चर अँड स्किलिंग मॅन पॉवर. ह्यो 5-6 गजाली हांव कंटिन्युअसली उलयतां. आनी म्हाका हांगा येवन आज खोस भोगता म्हणजे डायसेशन सोसायटी हांच्यांनी खऱ्या अर्थान म्हणजे स्वयंपूर्ण फाटल्या 6 वर्सांत जे हांव उलयत आशिल्लो ताचो एटलिस्ट इन पॅडी एग्रीकल्चर वी डीड इट. ताका लागून हांव तांचे कॉंग्रॅच्युलेशन्स करता.